येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फाटले 2 दीस पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून शेतकारांची लायल्या हावळ. पावसाच्या उदकापासून भाताचे संरक्षण करपा खातीर गांवडोंगरी खोतीगांवच्या शेतकारांची धांवपळ. फुडल्या कांय वरांत गोंयभर वादळी वाऱ्यासयत पावस लायतलो हजेरी. नागरिकांनी बाळगची सादूरताय. हवामान खात्याची सुचोवणी. बरे आनी वायट काम सुद्धा लोकांक दाखोवन दिवपा खातीर सरकार आनी मिडियान हातांत हात घालून करचे काम. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आवाहन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शाळा सोमारच्यान सुरू जातात. मंगळारा जाल्ले टास्क फोर्स समितीच्या बसकेंत हे विशीं निर्णय जालो. कोविड एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकरान सांगलां. कोरोना महामारीक लागून सगळ्यो शाळा बंद आशिल्ल्यो. उपरांत ऑनलायन पद्दतीन वर्ग चालू आशिल्ले. कोरोना संक्रमण नियंत्रणात आयिल्ल्यान शाळा सुरू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. टुडे टास्क फोर्स मीटिंग वॉज देर आणि आम्ही जे सजेशन दिल्लें रिकमेंडेशन दिल्लें की स्कूल शूड बी स्टार्टेड. सो दे हॅव एक्सेप्टेड दॅट आनी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22nd म्हणून ठरयलां. अँड डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ही वील हॅव अ talks with all the managements and see how they can do it. Because as I have told you last time, they manage कशें करप हे फायनली ते लोकल मॅनेजमेंट ऑफ द स्कुलाचे मॅनेजमेंटान ठरोवचें पडटलें. SOP will be put forward by the same SOP most likely what it was there last time and they should be. Only problem is where there is cluster. So आमी जशें कुजिरान पळयलां न्ही क्लस्टर एकदम सगळ्यो शाळा जर बरोबर सुरू जाल्यो आनी सगळ्यो बरोबर सुटल्यो दॅट मे बी अ लिटल बीट चड गर्दी जावंक शकता. म्हणून ताणें सांगलां की तांचे बरोबर बसून ही कॅन सीट विथ दॅम ऑर ही कॅन टेल दॅम तुमच्या भितर तुमी ठरया की प्रत्येक स्कूल एक हाफ एन आवर स्टॅगरिंग सोडपाचें सो दॅट एट अ गिवन टायम दॅर वोंट बी टू मेनी चिल्ड्रन मिक्सिंग विथ इच अदर. हे सगळें केलें की जाता. दिस इज रिगार्डिंग ओनली दिस कॉम्प्लेक्स वेर एवर देर इज कॉम्प्लेक्स. इंडिविज्युअल स्कुलां ताका तांणी टायमींग थोडे क्लासीस अर्द वरान सोडले थोडे मातशे ताच्या पयलीं बरें सोडले. सो इट्स अ इम्पॉर्टंट मॅसेज कसो नॉट टू मेनी चिल्ड्रन शूड कम बिकॉज सुरवातीक कशें तांकां उमेद आसतली भुरग्यांक न्ही शाळेंत गेले सगळे म्हणटले मेळुया सगळे. सो मातशी टीचर मस्ट लिटल पूट तांचे नजर दवरून की तांकां सी दॅट दे डोंट मिक्स अप टू मच. हळू हळू तांचे जशें चालता की दॅट वॉज शुड नॉट लिटल फॅक्ट दॅट इज फायनली विथ द मॅनेजमेंट न्ही दे हॅव टू डू इट. दे सी दॅट नॉट टू मेनी चिल्ड्रन कम टुगेदर सडनली. एसेंब्ली आमी ना म्हणून सांगल्या. So because assembly सकाळी ते सगळे जमता पळय दॅट ऑल्सो यू शूड नॉट डू आनी स्टॅगरिंग अमाउंट यू सी हाव इट कॅन बी डन बेस्ट. एज आय सेड लास्ट टायम द स्कूल हे मातशे कमी आसूं शकतात हे आमचे वॉट यू कॉल क्लासीस नाव. सो दे हॅव टू डू कशें करपाचें ते. प्लस सकाळचे बसी आसतात म्हणजे फूल पॅक जावन वयताले बसी स्कूल बसी ना बसीन दे हॅव टू फॉलो द नॉर्मल कोवीड बिहेवियर कितें आसा तो सगळो फॉलो करचो पडटलो. आणि क्लासीनी ऑल्सो दे हॅव टू फॉलो द वॉट एवर गायडलायन्स वील बी पूट बाय द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. दे हॅव टू फॉलो द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. तांकां पयलीं सांगलां इन्स्ट्रक्शन दिलां की लोकल जी PHC CHC खंय आसा तेंची दोतोरांनी सुद्दां मदीं वचून एक चॅकअप करप किंवा तांकां कोणाकूय सिम्टम बारीकशी आसा जाल्यार दे शूड दीस. आणि आम्ही ऑल्सो सजेस्ट केला की जांचे पेरंट्स दे वॉन्ट टू सेंड देअर चिल्ड्रन दे शूड बी ऑल्सो वॅक्सिनेटेड. पेरंट्सांनी दोगांनी वॅक्सिनेट करप आपल्याक गरजेचें आसा. सो इट इज नॉट ओनली दॅट ते ड्रायव्हराक आमी वॅक्सिनेट करप टिचरांक वॅक्सिनेट करप बट द पेरंट्स ऑल्सो मस्ट फील दॅट दे शूड वॅक्सिनेट देमसेल्फ कित्याक तांची भुरगीं दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर मिक्स जातली. GOA365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. सरकाराचे बरे तशेंच वायट काम लोकांक दाखोवन दिवपा खातीर सरकार आनी मिडियान एकठांय येवन काम करपाक जाय. एखाद्या गोश्टीचेर सरकार चुकला आसत जाल्यार ताचेर उजवाड घालपा खातीर विरोधक फक्त वेंचणुके मेरेनचीच वाट पळयतात. पूण मिडिया सोमतीच ते दाखोवन दिता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान संस्कृती भवनात आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. ज्येष्ठ पत्रकार गुरदास सिंगबाळ हांकां जीवन गौरव पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. तशेंच विनायक नायक, सिमोन आल्फोन्सो, सुहास बेळेकारांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. गोंयचे अंतर्गत पर्यटन आनी संस्कृती दायज ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या फोटोग्राफी सर्तीच्या जैतिवंतांकूय बक्षीस दिलें. जसे युग बदलता मिडियाय बी बदलपाक लागला. गुरदास सिंगबाळ हांणी उलयता सांगलें आयच्यो फेसिलिटीज जर आमकां तेन्ना मेळ्ळे जाल्यार आमी प्रेसांत खूब मोठो बदल घडोवपाक शकताले. पूण आमकां निश्चितच म्हाका दिसता
आयचे जे प्रेस रिपोर्टर्स आसा त्यांच्या फुडें खरी चॅलेंज आसा की खूब मोठो बदल तुम्ही सगळे जाण निश्चितच रित्या घडोवन येता. सरकार आणि पत्रकार हे राजकीय उलयता आसतना म्हटलं तरी आमी एकत्र नासता काय एकत्र आसता? एकत्र आसता. आयच्या दिसात म्हटलं माझे तर म्हणणे आसा सदांच एकत्र आसपाक जाय, दोनूय कामां खातीर एकत्र आसपाक जाय. सरकाराचें बरें कितें आहा तें लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आनी सरकाराचें वायट कितें आहा हें आमकां परत दाखोवन दिवपा खातीर. ऑफकोर्स इट इज ट्रू, इट इज युअर रायट. गुरुदास सिंबाळ उलयता सांगलें हितून वायट धरपाचें बीन कांयच ना. सरकार जर एखादी गजाल चुकता, विरोधक वाट पळयतले केन्ना इलेक्शन येता तेन्नाची तांकां कितें तें शिकोवया म्हणून. बट तुमी केन्ना दाखयतले आत्तां चुकलां तेन्ना तें आतांच दाखयतले आनी तें परत सुदरपूय बी सरकाराचें काम आसा. इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आमी सगळे जाण इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल काम करता. लोकांचो इंट्रस्ट तो आमचो इंट्रस्ट तो तुमचो इंट्रस्ट. फॅक्ट कितें आहा तो बरोवचो इतकेंच म्हजें म्हणणें आहा. तर म्हाजेर टिकात्मक केली जाल्यार कांयच हरकत ना. जे टिका करची जेणे करून त्या टिकेंतल्यान हांव नवीन कितें तरी शिकत वता आनी म्हाका शिकपाची संवय आसा. जर्नलिस्ट वेलफेअर बिल हे अजून आमचे खंय तरी हे जावना, अजून नोटिफिकेशन जावना. आणि कॅमेरा एंड लॅपटॉप स्कीम ही सीएमान आमकां खबरच करतलो. सीएम डिसेंबरान ताणें आमकां प्रॉमिस केला की डेफिनेटली ही विल ओपन अप द स्कीम आणि बेनिफिट्स मेळटले म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी आयज हांगा सिनियर जर्नलिस्टांचो आमी सत्कार करता तेन्ना तांकां एक म्हत्वाचें तांकां म्हणजे बेनिफीट मेळटा गव्हर्मेंटा कडल्यान, ते पेन्शन बेनिफिट्स हे. म्हणजे तुम्ही ते बजेट स्पीचीन आतां 1000 ताका एनहान्स केला पेन्शन स्कीम, पूण ते फक्त अनाउन्समेंटा पुरतेंच सद्या उरलेलें आसा. तेजें इम्प्लिमेंटेशन अजून जावना आनी ती स्किमीची एक व्हॅलिडिटी आसली आनी म्हाका दिसता ती व्हॅलिडिटी खंय तरी सोंपलेली आसा. आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान आपले वेवस्थीत सगळें काम करून दवरलेलें आसा, पूण खंय तरी फायनान्स डिपार्टमेंटान ती फायल अडकून पडल्या अशें. म्हणजे ते आमी डिपार्टमेंटाक वयता तेंचे कडेन आमी झगडटा, तुमी कितें करता, आमी कित्याक वयता, आमकां आमचे सिनियर जर्नलिस्ट सगळे फोन करता. इतलेंच न्हू सीएम की हांगा 2-2 वर्सांची पेंडींग फॉर्म्स आसा. जे जर्नलिस्टांनी फॉर्म एप्लाय केला फॉर दीस स्कीम वो एलिजिबल, ती अजून पेंडींग आसा. खंय तरी तेजो कांयच जायना, तेजें जंय आसा थंयच आसा फक्त. आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट म्हणटा दे हॅव डन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूवल सगळें केलां, फक्त ती फायनान्स डिपार्टमेंटान फायल वयता परत येता, परत वयता परत येता. हें अशेंच चलना. ताका ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं आतां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. फाटले 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून शेतकारांचें बरेच लुकसाण जालां. शेतां भाटां खातीर पावस गरजेचो. शेत रोवपा खातीर शेतकार पावसाची देवा सारकी वाट पळयतात. ह्याच पावसान आतां शेतकारांची वाट लायल्या. फाटले 2 दीस पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गांवडोंगरी खोतीगांवांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयला. गांवडोंगरी खोतीगांवांतल्या शेतकाऱ्यांनी फाटल्या सप्तकाच्यान भाताची कापणी करपाक सुरवात केल्ली, पूण अचकीत पडिल्ल्या अवकाळी पावसाक लागून शेतकार त्रासांत पडल्या. शेतकऱ्यांनी भात कापणीक सुरवात केल्या. थोड्यांनी कापलां, थोडे कापपाचे आसा. अशा वेळार पावस आयल्यार ह्या भाताचें संरक्षण कशें करप, शेतकऱ्यांक प्रश्न पडला. पावस असोच पडत रावल्यार हाती तोंडा कडेन आयिल्लें पीक फुकट वतलें. शेत म्हळ्यार आतां हो टायम आसा पळय शेत न्हवपाचो, आनी गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या वाठारांत पळयलें जाल्यार आतां चडांत चड लोकांचें पळय सामकें शेताचें शेत न्हवून घातलें आहा. आनी एक आठवडो जालो सुमार, एक 4-5 दीस जाले सामकें पावस केन्ना केन्ना पडटा काय कळना. दनपारां पडटा, रातचो पडटा, लोकांक सामको त्रास जाल्ले आसा. म्हळ्यार शेत न्हवून घातल्या, जमीन पावस भरपूर पडटा, उदक शेतांक धान पावता आनी त्यात खंय तरी कणश्यो मडटा, शेताचें लुकसाण जाता. कांय जाणांचे 8-8 दीस तर न्हवून घातल्या कडेन थंय तरी कोंब येयला किल्ललें. ताका लागून खुबशे लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. शेतकऱ्यांक खूब लुकसाण जातलें. मागीर खंय तरी धान कुसतलें, मागीर ताळां खंय तरी वास येता, मागीर तोंड कुसतलें, अशें खुबशें लुकसाण जावंक शकता. न्हवून घातला तें कोळोवपा मेळना जाल्यार तें धान एकटें करप कशें. आनी जकोक बसले लोकांनी गुडया काडले जाल्यार भात पाड जातलें. भात पाड जातलें, तांदूळ ते केले उकडून. पूण तुमी आमी कितें म्हणटाले आमचें जेवपा जायना म्हणून. न्हून जालें हे पावस कवळटा कितें तो तर म्हणून तेणें किल्लयल्लें तो व्हरतला तो व्हरोन दी. तुगेलो गोरवां आहा, तुवें शेत रोयला, कितें तुका तण जाय, भाता गरज ना,
पूण म्हाका भात जाय तणा गरज ना भात कणस पिकोवन अशें बागोल्लें आहा आतां तें बागोल्लो म्हणजे न्हूत आसतना झडटलें आडवं घातलें कोवटा आसतना अर्द झडटलें कितें आनी गुडया काडटना अर्द झडटलें व्हरता आसतना वाटेक पूण सगळो म्हणटो भाताचो उबाड कळ्ळां पूण तुका कांयच खावंक मेळपा ना पूण ह्यो गव्हर्मेंटाची सोलू कितें आहा तो दीस जाल्यार आमकां जाय तो दी गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करना आमकां कितें तें आतां रोयल तशें गेलें म्हणपाचें जगप कशें न जगप हें गव्हर्मेंटा पळोवप पूण ही गव्हर्मेंटा मर्जी न्ही आमची हेल्प न्ही हे पावसा मर्ज्या गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. युवा पिळगी विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत फुडें येवची हे खातीर गोंय सरकाराचें काम चालूच आसा. विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन मेळचें हे खातीर सरकारान विज्ञान आनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची फी अर्दी केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिवलाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. IIT, NIT सारकिल्ल्यो विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांत काम करपी संस्था गोंयांत आसात. नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक विद्यापीठूय विद्यार्थी भितरले कुशळटायेक वाव दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. टेक्नोक्रेट्स रेडी जावपाक जाय हाज्या खातीर आमची फीस 50%च्या पेक्षा कमी हाडल्या. मॅक्झिमम स्टुडंट शूड बी टेक द एडमिशन फॉर द सायन्स स्ट्रीम. मॅक्झिमम स्टुडंट शूड गो फॉर द इंजिनियरींग स्ट्रीम. म्हणून तर आमी ऑल द पॉलिटेक्निक्स आसतले किंवा इंजिनियरींग कॉलेजीस आसतल्यांची फीस ह्या वर्सा 50% कमी हाडली. ते जावपाक जाय म्हणून त्या खातीर मोर अँड मोर स्टुडंट्स अट्रॅक्शन्स हे सायन्स फॅकल्टी कडेन तयार जावचे. ऑल्दो IIT, NIT is there and along with that it is a national science forensics university जी गोंयांत जाल्या ती ताका आनीक बूस्ट दिता. Coding and robotic which we are starting from this year that will give boost for this for the science and innovations ह्या बाबती खातीर वचपा खातीर. Definitely the more and more students will participate and in future and after the 10 years we'll get the more and more the scientists and technocrats will come from the state of Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 8,865 कोरोना केशीची नोंद जाली. जाल्यार 197 जाण कोरोनाक लागून मरण आयले. 9 म्हयन्यां उपरांत पयलेच फावट इतल्या कमी प्रमाणांत कोरोना केशींची नोंद जाली. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो उणो जावन 1,30,793 पावलो. 197 मरणां उपरांत मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,63,852 पावलो. दिसपट्ट्या कोरोना केशींचो आंकडो 20,000 परस सकयल देंवला. एकूण केशींचे तुळेंत हे प्रमाण 38% आसा. रिकवरी रेट 98.27% आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडल्या कांय वरांत गोंयभर वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो. देखून नागरिकांनी सादूरताय बाळगची हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. फुडले कांय दीस वातावरण दमट उरतलें. सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली अशें आसले तरी हवामाना विशीं खाशेली अशी कसलीच सुचोवणी ना. दर्या खुबळिल्लो आसतलो. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमिटरां मेरेन वाडपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.